राजकारणाच्यो वेगवेगळ्यो बाजू आसा. प्रत्येक तालुक्या प्रमाण ह्यो बाजू बदलतात. पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा सत्रांत आयचो तालुको आसा तिसवाडी. तिसवाडी तालुको हो गोंय राज्यांतल्या उत्तर गोंय जिल्ल्यांतलो उपजिल्लो आसा. ह्या तालुक्यांत गोंयची राजधानी पणजी शार वसलां. तिसवाडी तालुक्याचे तशें थोडे भितर म्हत्व सांगप कुसतात. सगळ्या वाटेन उदक भोंवतणा आशिल्लें बेट म्हूण पुर्तुगेज वसाहतवाद्यांनी हें संदर्भीत केल्लें. इल्लादी गोवा उपरांत इल्लादी तिसवारी जे 30 विशम वाडे तालुको तयार करता. व्यापक दलदलीच्या प्रदेशाक लागून एका काळार पोरणे गोंया भरभराटीचो आशिल्लो बंदर जो नश्ट जाल्या उपरांत ह्या तालुक्याक म्हापशां आनी मडगांव सारके पारंपारीक वेवसायीक पॉवर हावस म्हूण भुमिका निभोवची पडल्या. मात पर्यटनाच्या आगमनान पणजेची एक विलक्षण पर्यटन म्हूण ही प्रसिद्धी जाली. सांताक्रूज आनी ताळगांव सारकिल्ल्या खेड्या भागांत नव्या स्थायिकांचें आगमन जालें. जंय नोकऱ्यो उपलब्ध जाल्यो आनी हे सगळे राजधानीक तेंकून आशिल्ल्यान तालुक्याचें रुपांतर जालें. ह्या तालुक्यांत पणजे, ताळगांव, सांताक्रूज, कुमारजुवा आनी सांतांद्रे अश्यो 5 मतदारसंघांचो आस्पाव आसा. लागीं सुमार 25 वर्सां पणजेचें प्रतिनिधित्व भाजपाच्या मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी केल्लें. पर्रीकरांच्या मरणा उपरांत पयले फावट काँग्रेसीक हें सीट जिखपाक यश मेळ्ळें. बाबूश मोन्सेरातान काँग्रेस तिकेटीर पणजेंत सीट काडलें. तांणी भाजपाच्या तिकेटीर राविल्ल्या सिद्धार्थ कुंकळकाराचो पराभव केलो. काँग्रेसीचे अधिकृत उमेदवार केशव प्रभू आनी काँग्रेसीचे बंडखोर सुरेंद्र फुर्तादो हांच्या मदीं जाल्ल्या मतभेदान मनोहर पर्रीकरान पणजेंत 1994 वर्सा जैत मेळयल्लें. तांच्या उपरांत पयले फावट बाबुशाच्या रुपान काँग्रेसीक पणजेंत जैत मेळ्ळें. आंतांसियो मोन्सेरात हांणी CCP तांच्या पॅनला मार्फत पयलीं मतदारसंघात प्रभाव घातिल्लो आनी निमाणे 2019 ते जिखल्या उपरांत तेन्नाच्यान पणजे सदांच ताळगांवच्या सावळेंत रावत आयल्या. मात आतां बाबूश मोन्सेरात भाजपान आसा आनी अशें दिसता तो भाजपा बरोबर रावतलो. मात वेंचणूक जाय मेरेन अशीच परिस्थिती कायम उरतली हाची खात्री नासली तरी ताणें मतदारसंघातलें समीकरण इबाडिल्लें आसा. एके वटेन पक्षा बरोबर आपूण तिसवाडी मतदारसंघातलीं 5 सिटां जिखपाक शकता म्हण मोन्सेरातान भाजपाच्या नेतृत्वाक सांगिल्लें आसा. तांचे कडेन स्वता आनी तांच्या घरकान्नी खातीर सातत्यान वेंचणूक जिखपाची क्षमता आसा म्हण फुडाऱ्यांचो धाडसी दावो आसा. पारंपारीकपणान सांताक्रूजची जनता काँग्रेस मतदारसंघ आसून भाजपा उमेदवाराक बाबूश तेंको दिता म्हूण मत मारतली काय ना हो प्रस्न आसा. तशेंच पणजेचे लोक भाजपाचे मतदार पणजेंत मोन्सेराताक जावं तो समर्थक करता त्या उमेदवाराक मत मारतले होवूय एक प्रस्न आसा. आपल्या बापायच्या समर्थकांचो पणजे तेंको आसा सांगून आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांचो पूत उत्पल पर्रीकर हांणी पणजे मतदारसंघात भाजपाच्या तिकेटीक दावो केला. जाल्यार कुमारजुवा मतदारसंघ आदीं काँग्रेसी कडेन आशिल्लो. उपरांत पांडुरंग मडकयकारान भाजपात प्रवेश घेतलो तेन्नाच्यान हो मतदारसंघ भाजपा कडेन आसा. आतां फुडें ह्या मतदारसंघाचें चित्र कशें आसतलें हें अजून कांय सांगपाक शकना. भाजपाची नेमकी तिकेट हांगा कोणाक आसतली हेंवूय अजून स्पश्ट ना. कारण सिटींग MLA मडकयकार हांची भलायकी बरी ना हें एक कारण आसा. मात फाटीं तांच्या घरकान्नीक जनिता मडकयकाराक तिकेट मेळपाक जाय म्हूण मदीं सूर आयकुपाक मेळटालो. तशेंच समाजसेवक म्हूण आपली बरीचशीं कामां ह्या वाठारांत करपी राजेश फळदेसाय आसा, जांणी हालींच काँग्रेस पक्षांत प्रवेश घेतला. मात काँग्रेसीची तिकेट फळदेसायाकूच मेळटली काय ना अशें पक्षा कडल्यान अजून तरी कांय स्पश्ट ना. जाल्यार भाजपांतलेच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांचे पूत सिद्धेश नायक हांगसर भाजपाच्या तिकेटीर वेंचणूक लडपाक इत्सूक आसा. ह्या रितीन ते त्या वाठारांत कामूय करता. मात भाजप कोणाक तिकेट दितलें हें काळ थारायतलो. सांतांद्रे मतदारसंघात काँग्रेसीच्या तिकेटीर जनतेन फ्रांसीस सिल्वेराक निवडून हाडिल्लो. मात सिल्वेरान काँग्रेसींतल्यान भाजपात प्रवेश घेतकर होवूय मतदारसंघ भाजपाच्या पदरांत आयलो. आतां सांतांद्रेची जनता भाजपा बरोबर रावतली काय ना हें पळोवपाचें आसा. भाजपाचो सद्याचो अवतार एकी कडेन काँग्रेस फुडाऱ्यांचो जाल्यार दुसरे कडेन वाडटो कट्टर हिंदुत्वादी चेहरो. पक्षाक एकी कडेन उमेदवार आनी विचारधारा हातूंत आपल्या मूळ मतदारां मदीं फूट पडपाक लागल्या ती निस्तारपाचो मूळ वावर आसा. हो विरोधाभास तिसवाडी तालुक्यांत सगळ्यांत चड दिसता. ताका लागून वेंचणुको लागीं येतकर कितें ह्या तालुक्यांत घडटलें हें चड मनोरंजक आसा.